नमस्कार. आवाज गोयचो या बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार. हांव सांजे 20:26 खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मुळाव्या शिक्षकां वेले अतिरिक्त वज हे करात उणे, पर्येची आमदार दिव्या राणेची विधानसभेत मागणी. गोमंतक टीव्हीच्या बातमी उपरांत मडगांव पालिकेक आयली जाग. बुधवारा केली पालिकेच्या गॅरेजीची पळोवणी. मोपा वेल्या टॅक्सी स्टँडा वेल्या कुबळ्यात पेडण्याचे टॅक्सीकार प्रश्न सुटावो जायना जाल्यार दोनूय आमदारांनी दिवचो राजीनामो केल्या मागणी. सोनारबाग उसगांवां न्हंयेचेर जावपी बंधाऱ्याक तळाव्यांनी केलो विरोध. ग्रामसभेन चर्चा केल्या बगर काम करपाक दिवचो ना म्हणटा लोक. आनी व्हडा उमेदीन मनयलो दूधसागर देवाचो कालो. शेकड्यांनी लोकांनी लायिल्ली काल्या खाजेरी. आता पळोवया खबरो विस्तारान. शिक्षकांक शेतकी सर्वेक्षण करपाक धाडिल्ल्यान पर्ये मतदारसंघात चडशा मुळाव्या शाळांनी शिक्षकांचो उणाव आसा. देखून शिक्षकांच्या फाटीचेर दिल्लें हें अतिरिक्त वज हे रितें करचें अशी मागणी पर्येची आमदार दिव्या राणेन विधानसभेत केल्ली. ताचेर हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करपाचें आस्वासन शिक्षण मंत्री प्रमोद सावंतान तिका दिलें. Because there's fear and anxiety in the minds of parents due to cancellation of classes, due to a shortage of school teachers in government primary schools Parye. Almost 28 teachers from GPS Parye have been commissioned as supervisors to carry out field work 3 days in a week for the agriculture census 2022-2023. And as most of the government primary schools are managed by a single teacher, there are no replacements. And schools are forced to remain closed at least 3 times in a week. So this is in addition to the shortage of teachers and non-availability of temporary replacements. The teachers of the GPS are already overburdened because besides their regular teaching, they have to handle other activities like the State Council of Education Research, Goa Samagra. So I request Honorable Chief Minister to please cancel their additional duties and keep them in the schools only. And this additional duty that they've got for the census, agriculture census, to please cancel it. Thank you. Speaker sir, Honorable MLA Mrs. Rane, त्यांनी जो विशू मेन्शन केला हांव डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशना कडेन उलयतां. त्यांनी कसलो सेन्सस दिला तो पळयता आनी वेळ पडलो जाल्यार तो कॅन्सल करता. मडगांव नगरपालिकेचो अध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हाणें उपाध्यक्ष आनी हेर नगरसेवकां सयत फातोड्ड्याच्या ब्लॅक स्पॉटाची पळोवणी केली. मडगांव नगरपालिकान जर दिसपट्टी दर एका घरांतलो कोयर एकठांय करपाक दारान भोंवता जाल्यार लोकांक रस्त्या कुशीक कोयर उडोवपाची कितें गरज आसा अशें विचारीत शिरोडकारान तिडक उक्तायली. तशेंच निवळ केल्ल्या सुवातीचेर लेगीत लोक निर्लक्षपणान कोयर उडयतात अशा कांय लोकांक स्वता पळयलां अशें नगरसेवकांनी सांगलें. ह्या लोकांक त्या वेळारूच दंड दिवचो अशें आपणे नगरसेवकांक कळीत केल्ल्याचें शिरोडकारान सांगलें. कोणी तर गार्बेज हांगा हाडून उडयता ताका आमी पिनलायज केले शिवाय रावचे ना. इतले काद पळय तुमी मुद्दाम व्हिडिओ दाखयत कितले निवळ केले काय. दोन्ही आमचे बाबा लिंडनान आनी जॉनी दोन्ही तांणी सगळे वेल मेंटेन केल्ले कडेन आसा. 30 जाली, रात जाली, 10 जाली नंतर आमी गार्बेज उडयतात. रातची मॉनिटर करतात, रातचे हाडून उडयतात. हाका उपाय कितें करपाचो तुमी सांगात. एक बरो उपाय म्हणटा तांकां सांग पिनलायज करपाचो. आनी हांवें ताका स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिल्ले कडेन आसा तांकां पिनलायज करा, सोडपाचें ना. एक 5-10 हजार तांकां फायन पडूंक जाय. प्रत्येकान आपल्या पांया कडेन पयलीं निवळ दवरून मागीर दुसऱ्यांक बोट दाखोवपाक जाय. क्रिटिसिजम करप पळय गार्बेज वगैरे सगळें उलोवपाक सगळें सोंपें, पूण प्रत्येकान निवळ प्रत्येकान चिंतपाक जाय. गार्बेज ही आमीच उडयतात आनी आमीच टिका करतात. अरे बाबा कोण आमचो कोण तरी दुस्मान आहा तो हाडून उडयता, दुस्मानाक सांगपाक बरें, हें वेगळें. आमीच उडयतात आनी आमीच टिका करता. सो हांव परत एकदां सगळ्यांक कळकळीची विनंती करता, कोणीच पब्लिकेन अशें मेन रोडार आनी खास करून अशें मेन रोडार तरी हाडून उडोवचें न्ही. हांव म्हणना की भाग्यार उडय अशें म्हणून, पूण उडोवप न्ही.
मोपा विमानतळा ब्लू टॅक्सी स्टँड करून दिवचो हे खातीर बुधवारा पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी आरटीओ अधिकाऱ्यांक घेराव घालो. पेडणेकारांक नोकरी आनी टॅक्सी धंदो दिवपाचो आसा जाल्यार मोपा विमानतळ बंद करात आनी पेडण्याच्या लोकांक विधानसभेत व्हरात असो आनी मोर्चा काडात नाजाल्यार दोनूय आमदारांनी राजीनामो दिवचो अशी शिडकावणी पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी दिली. तशेंच टॅक्सीकारांक आरटीओन भलतेच अर्ज दिवचे न्हय, ब्लू टॅक्सी स्टँड विशीं जे अर्ज आसात तेच दिवचे अशी मागणी तांणी केल्या. टू द असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट जे सरकार हा गोंयांत त्यांनी फटिंगाचो कळस घातला. आयज देशाचो पंतप्रधान प्रत्येकाच्या अकाउंटात 15 लाख घालता म्हणून फटिंग उलयता. आयज गोंयचो मुख्यमंत्री तेजे पेक्षा डबल फटिंग उलयता. आयज जे कितें असेंब्लीन घडलां, आयज आमचो मांद्र्याचो आमदार आसा जी धारोलकार, पेडण्याचो प्रवीण आर्लेकर हेंच्यांनी खंय मुख्यमंत्र्याक घेराव घातलो. हांव म्हणटा थंयसर GTDCचो जो कावंटर उगडटना जी धारोलकाराक लज दिसोंक नासली. तांणी ते कितें केलें कर्म आनी कृत्य घेराव घालपाक पेडणेकारांक तुमी पिशे समजो नाकात. तूं मार आनी आपूण रडटा हें तेंचें चल्ललें आसा. ही पिशेपणां पेडणेकार तुमची सदांच पळोवन घेवचे ना. तुमकां जर कापास्तत आसा पेडणेकारांक जॉब आनी टॅक्सीवाल्यांक धंदो दिवपाक जाल्यार हांव दोनूय पेडण्याच्या आमदारांक रिक्वेस्ट करता, आयज तुम्ही मोपा एअरपोर्ट बंद करा आणि सगळ्या पेडण्याच्या तालुक्यातल्या लोकांक तुम्ही विधानसभेर व्हरान मोर्चो घालात आणि तुमची कापास्ताद दाखयात, नाल्यार दोघूय आमदार ह्या आमच्या पेडण्यासून रिजायन द्यात. ही तुमच्या माझ्या कडल्यान मागणी आसा. फॉर्म घे, हे दी ते दी म्हणून हरशी करून गेल्यार बेगीन जाता. सरकार हे रातच्या वेळाचेर गजाली करतात, दिसाच्या वेळाचेर कितें भंय दिसता. आमी हक्काचे आमचे हक्क मागता की कायद्यान जे दिल्लेले ते आमकां दिया म्हणून. अजून मेरेन हेजर विचार सरकार करिना. काल आमच्या म्हायती प्रमाणे काल खंय जे एअरपोर्ट दाबोळे एअरपोर्टाचेर येल्लो ब्लॅक टॅक्सी स्टँड आसा थंयसरले काही मनीस थंय येयल्ले खंय एअरपोर्टाचेर. आतां मोविन गुदिनो जो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा हो कितें करूंक सोदता तें कळना की तो टॅक्सी स्टँड आसा पळय तो हांगा हाडूंक सोदता काय म्हणून. सगळे जर तुमी खांग गेले जाल्यार आमचे जमनी कित्याक घेतले तुमी? गरजूच नासलेले. तुम्ही थंयसरूच करा आसलेले, दाबोळ व्हडलो एअरपोर्ट करा आसलेलो न्हू. मोपा कित्याक आयल्यात, पेडणे कित्याक आयल्यात? जर पेडण्याच्या लोकांक जनतेक जर भायर काडून उडोवपाच्या सगळ्या बाबतीन. सो एक जे सरकार करता हो बळजबरीपणा करता, हेजें उत्तर आमी दितले. पेडणेकार तशे शांत ना, दातीन धरले जाल्यार सोडचे ना. ह्यो पेडणेकारांचो स्वभाव आसा आनी हे फुडें जातले. कितें गजाली घडल्यो जाल्यार हेका सरकारूच जबाबदार आसतलो, कारण कायदो हातान घेवपाक आतां आमकां ते प्रवृत्त करता अशें तरी दिसता आमकां. मुर्डी खांडेपारा उपरांत आतां सोनारबाग उसगांव वाठारांतल्या लोकांनी न्हंयचेर बंधारो बांदपाक विरोध केला. मंगळारा सकाळी थळाव्यांक म्हायती दिनासतना पुलीस बंदोबस्तांत काम सुरू करपा खातीर गेल्ल्या उदका स्त्रोत खात्याचे सहाय्यक अभियंते आनी हेरांक थळाव्यांनी आडावन धरले. नव्यान बांदपी बंधाऱ्याक संबंधीत ग्रामसभेत चर्चा केल्या बगर काम सुरू करूंक दिवचे नात अशी शिडकावणी थळाव्या लोकांनी दिवन उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक काम बंद करपाक भाग पाडले. पूण जोड मामलेदार राजेश साखळकार हांणी थळाव्या लोकांक न्यायालयाची स्थगिती हाडपाची विनंती केली. ताका लागून फुडले कांय दीस प्रकरण तापपाची चड शक्यताय आसा. आता एक दीस येयले आनी माती घालूंक लागले. माती कितें आमच्या दारांतल्यान वयता म्हणून आमी इतले माती हिंग वयता 22 तारीख डिसेंबराची आनी आमी सगळ्यांनी तयारी केली क्रिसमसाची. म्हणटा हांवें सांगलें बाबा क्रिसमसाची सायन तुमी हें करून नाका, आमी घरून धुयलें हें केलें. आमी मिटींग मागता म्हणलें तांकां. आमी जेन्ना लोकांची मिटींग मागली तेन्ना लोकांनी सांगलें आमकां नाका म्हणून, डॅम आमी जावन दिवची न्ही. तेन्ना सरपंच आसलो आनी पंच आसलो आमच्या बरोबर, कळ्ळें. सरपंचान सांगलें आपूण तुमी कितें हातीन घेयनाका, आपूण करता. म्हणटा परती मिटींग आमी पंचायतीन मागली सरपंचान. तेन्नाय लोक खूब जालो आमचे कडेन हें आसा आनी सांगलें सरपंचान सांगलें ग्रामसभा येयले बगर घेता आनी आपूण रिजोल्युशन पास करता आनी मागीर तुमी देखून आमी आमची प्रोसेस चालू आसा हें करपाक, बंद करपाक. सिग्नेचर कॅम्पेन चालू आसा. आनी आतां पळयता सडनली पुलीस फोर्स घेवन आयज हे भितर येयले तेंगे कंपनीचे मनीस. आमी आडावपाचेर हितून नासले. ते आतां म्हणटा कितें तुमी आडायतले म्हणून येयले पुलीस. तांकां कशें कळ्ळें आमी आडायतले म्हणून? तांकां एक्चुली आमी सगळे कामाक गेलो, आमी आमची कामाक गेलो. थिंगसान फोन करून आमकां हाडले आतां, कळ्ळें. आनी आमी आतां ते हाडायला मामलेदार साहेब येयलो. सोनारबागान एक बॅरेज डॅम येता, त्या डॅमाक फुल लोकांनी मुड्डेल लोकांनी फुल ओपोज केल्लो तेका. हे सायडीसून तेंच्यांनी काम स्टार्ट करपाक केलें. त्या लोकांनी पंचायतीन रिजोल्युशन घेतलें, ग्रामसभेक सगळे रिजोल्युशन घेतलें. पंचायत बोर्डान सगळे म्हणजे कन्सर्न ऑथॉरिटीक आसा पळय तेंच्यांनी पंचायतच्या लेटर हेडार
लेटर काडले की लोकांक हांगा ओपोज आसा तुमी डॅम करचो न्हू. तेंच्यांनी कितें केलें म्हणजे वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हे म्हणजे उजगांव सायडीसून तेंच्यांनी आतां काम स्टार्ट केल्लें फाटले 22 डिसेंबराक. त्यान पयलीं पंचायतीन आमची मिटींग घेतलेली, पंचान सरपंच सगळे आसले की तुमकां सांगता आतां तुमी मिडिया आसले तुमी केन्ना कवरेज केल्या की लोकांक कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय कितेंच आमी करचे ना म्हणजे चिरो सुद्दां लावपाना म्हणून तेंच्यांनी सांगलेलें. परत तेंच्यांनी कितें केलें एक 8-10 दीस जाले की डायरेक्टली ट्रक भरून धाडले, मशिनांनी हाडले आनी डायरेक्ट हांगा लँड फिलिंग करूंक लागले म्हणजे न्हंयन डायरेक्ट माती वचपाक लागले. म्हणून हांगा लोकांनी स्टॉप केले. लोकांनी स्टॉप करतकीर हांगा गांवान एक मिटींग घेतली. ते मिटिंगेक सरपंच आसलो, पंच जालो, तेंच्यांनी तुमकां नाका मरे आमकां नाका स्टॉप करया म्हणून सांगलें. परत मागीर तेंच्यांनी आनी 1-2 दिसान पंचायतीन मिटींग घेतली. भरपूर लोक आसले, 400-500 लोक आसले हे लोकेलिटीचे. तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की आमी लोकांक विश्वासान घेतल्या शिवाय कितेंच करचे ना. जो पर्यंत तूं लोकांचे कितें म्हणजे विचार हे जाल्या शिवाय आमी त्या डॅमाक स्टॉप जावचे ना. आतां लास्ट 2021 अशेंच उजगांव म्हणजे मुड्डेर, खांडेपारा सर आमचे फुलार ते हाडीन बामय पाळी सगळे समज येयल्लो. हांगा उजगांव टोटल 13 ते 12 घरां बुडल्या. सोनार बागानूच 3, कातरान 2 अशें करून 5-6 घरां बुडल्या. समज हो डॅम येयलो जाल्यार इतले लोकांक लुकसाण जातलें की लोकांक हो गांव सोडून वयचो पडटा. हांगा चर्चीज आसा, देवळां आसा, सगळे आमच्या पुर्वजांचे कितें म्हणजे प्राचीन स्थळां आसा पळय ती सगळीं हांगा पावसान सगळीं काबार जावन वयतली. लोकांची भाटां शेतां आसा सगळीं. आनी मेन म्हटल्यार हांगा हाय टायड लो टायड लागता. हाय टायड लो टायड लागता. हांगा डॅम घातलो की ते दुसरे सरावंडींग एरिया आसा पळय थंय तांकां इफेक्ट पडटलो. सगळ्यांक ते खुर्सागडे त्या सायडीन सगळ्यांक म्हणजे पार्सोल ते सगळ्यांक इफेक्ट पडटा. आमी एकूच मागता कन्सर्न ऑथॉरिटीर ते दिसा इंजिनियर सुद्दां आसलो, चीफ इंजिनियर आसलो, ताका सुद्दां सांगला लोकांचो ओपोज आसा. आमी सगळे ताका सांगून सगळे हे केले. पूण तरी आसता तेंच्यांनी मस्ती केली आनी लोकांक तांकां त्रासान घालपाचो तेंचे कडेन एक विचारूच आसा जाल्यार लोकांचो जो ठाम निशेध आसतलो. वर्स पद्दती प्रमाण कुळे वाठारांत कलनाथ सातेरी दूधसागर देवाचो कालोत्सव व्हडा उमेदीन मनयलो. दनपारचो महाप्रसाद आनी रातचें नाटक ह्या काल्या निमतान सादर करतात. दूधसागर आजोबाच्या स्थानाचेर कालोत्सवा निमतान सेवा करपा खातीर गांवचे लोक, फॉरेस्ट गार्ड व्हडा उमेदीन आनी एकठांय येवन हाजीर आशिल्ले. गोंय आनी कर्नाटका राज्यांतले हजारांनी भावीक ह्या कालोत्सवाक देवांचें दर्शन घेवपाक व्हडा प्रमाणांत गर्दी करतात. आरती जावन तुका बायट दिता आनी कितलो टायम आसतलो? आनी 10 मिनटां. कितें इतलें अर्जंट? ना 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 राव. भटांचे महाप्रसाद मागीर ओके. मागीर कितलेशे लोक येता हांगा दर वर्षी? ओके. आनी एक उत्सव आसता हांगा? ओके. मागीर तेन्नाय लोक येतात? जात्रेक दीस आमी वर्सान जात्रेक येता. कोण तो आपले फुलूचो कोण आमच्या घरा कडेन लोक करून धाडटा आनी इतले आमकां करचे आमी पंचवाडीच्यान येता पळय म्हणल्यार तरी आसतना बरे भशेन पावयता आमकां हांगा न्हू आनी बरे भशेन वयता आमी घरा. लोक म्हळ्यार तेजी भावना न्हू तेजी अशें विस्वास दवरता न्हू लोक. विस्वास म्हणटकीर तो लोक विस्वासान लोक वयता न्हू खंय जाल्यार कितें एक आपल्याले तुजी मनाचें कितें काम आसा तूं थंय रावन ताका उलो मारलो आनी तूं मागीर ताका हांव तुका अमकें दिता मागीर एक काम जालें हांव मागीर तुका तुजी जाली म्हणटकीर मागीर लोक येता. तुजी जाली म्हणटकीर तूं 4 जाणां सांगता ते 4 जाण येता. अशी करून देवाची खूब वाडटा. आतां इतलें आतां कमी वर्धापना हेज्या चड जाता. लोक भरपूर जाता आनी देवा नावळ्यो भरपूर येता. काम कोणाचें काम कितें उजिलेलें आसा तें जावन तेजी देवाकय आमची खूब हे येता नावळ येता. कितें कोण सांगता तें येता कोण कितें सांगता तें दिता. ताळ मृदुंगाचो गजर ज्ञानभा तुकाराम माऊली तुकाराम असो श्री विठ्ठलाच्या नावाचो जयघोष करीत बुधवारा कारापूर साखळेच्यान सुमार 30 वारकऱ्यांनी चलत पंढरपूरची वाट धरल्या. कारापूरच्या श्री शांतादुर्गा देवी आणि हेर देवांचे आशीर्वाद घेऊन वारकऱ्यांनी पंढरपूरचो रस्तो धरलो. 13 दीस चलत वारकरी पंढरपूर वतले. कारापूरच्या वारकऱ्यांची ही पयलीच माघ वारी आसा. कारापूर श्री शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळाच्या बॅनरा खाला वारकऱ्यांनी पंढरपूरची वाट धरल्या. बाबा की जय.
श्री ज्ञानदेव तुकाराम। बाबा की जय। पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल। शांतादुर्गा ज्ञानेश्वर वारकरी मंडळ त्यांना आम्ही खूप वर्सां हे चिंतताले सगळी आमची वारी कशी तरी कारापूरसून पंढरपुरा पावची असो आमचो एक खूब हे आसलो आनी सगळ्या लोकांक घेवन म्हाका वचपाची उमेद आसली म्हाका म्हणजे आमकां सगळ्या भुरग्यांक तेन्ना आमी ही वारी आयज 18 तारीख आयज पयली भायर काडल्या आमी 30 तारखेक पंढरपुरा पावतले 13 दिसाचो आमचो प्रवास तेन्ना शांतादुर्गेन आमकां असो आशिर्वाद वरदस्त आमकां आमच्या फाटलीन दवरून आनी त्या रुक्मिणी विठ्ठल रुक्माबाईन आमकां सगळ्यांक बरे भशेन व्हरून हाडूनी आनी आमच्यो सगळ्यो मनोकामना सगळ्यांच्यो बऱ्यो करुनी असोच आमचो एक मोठो हे आसलो की आमच्या गरीब लोकांक पंढरपुरा व्हरपाची म्हाका उमेद आसली खूब उमेद आसली ती म्हाजी आज पूर्ण केली तेन्ना सगळ्यांक बरें लागचे पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान की जय। बुधवारा मायणा कुट्टेरी वाठारांतल्या थळाव्यांनी मोबायल टावर बांदपाक पुराय विरोध केलो। फाटल्या 2-3 फावटी मोबायलाचो टावर घालपाक यत्न केल्लो त्या वेळार सुद्धा थळाव्यांनी मोबायल टावराक विरोध केल्लो अशें मोरेनो रिबेलो हांणी सांगले। जाल्यार आमकां आमच्या वाठारांत टावर नाका अशें स्पश्ट मत थळाव्या सरपंचान मांडले। एटलीस्ट 4थी पार्टी व 5वी पार्टी हिंगा टावर घालपाक हे टावर कंपनी पोत्तून येयले हिंगा म्हाका दिसता 10 तारखेर पडिल्ले ऑफ जानेवारी दॅट मस्ट बी द 5th टायम सारकें मरे आनी प्रत्येक पार्टी ते पुलिसांक घेवन येताय आनी आतां कितें करताय चड पुलीस घेवन येताय लेडी पुलिसां हाडाय दादले हाडाय आनी सारके दादागिरी टायप 10 तारखेर ते जेन्ना ते येयले लोकांनी म्हाकाय आपयलो आनी आमदाराकूय आपयलो आमदार येता 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 म्हणून रावताय लोक ते म्हणून आमी तुमकां गॅरेज करताय आमी काम चालू करताय तितले आमदार येयलो आमदारान डायरेक्ट ते मॅजिस्ट्रेट आसा ती डिओना तिका सांगले डायरेक्ट सांगिल्लें ताणें ते आतां कितें उलोवप जालें तें म्हाका खबर ना तेणें डायरेक्ट सांगिल्लें आपण आमकां 7 दिसांनी तांकां 7 दिसांनी टायम दिया आनी आपण कोणा लेटर बरोवपा तेंका बरयता आनी तें बंद करता। एक रिप्लाय धाडलो तेका त्या तारखेर इनवर्ड केलेली म्हणून तेजें आमकां रिप्लाय कांय दिलें ना तेज्यान ते सांगताय आमी तुमकां घेवन मिटींग करता म्हणून सांगताले पयलीं धाडटा तेन्ना लेटर पयलीं धाडटा तेन्ना आमी तुमकां घेवन एक मिटींग करता म्हणून सांग तेज फाटल्यान ताणें मिटींग करूं ना आनी काल त्याच तारखेर आमकां तांकां रिमांयडर धाडला आमी कित्याक आमी लोकांक घेवन आमकां एक मिटींग करूया म्हणून पूण तेजे कांय रिप्लाय दिले ना तेज फाटल्यान पोतून येयले ते पूण आमकां हिंगा टावर जालो नाका लोकां मदें ना आमी लोकांक सपोर्ट घेवन कितें जाता तें चोयतले कित्याक आमी टावर घालपाक दिवपा ना। मडगांव पालिकेच्यो कांय गाडयो वापरानासतना त्यो शोज पडून आसात तातूंत एक ट्रक आनी 2 रिक्षा आनी एक हर्स व्हॅन लेगीत आसा। वापरी नासतना पडिल्ल्या ह्या 3 गाडयांची बेगोबेग दुरुस्ती करतलो आनी गरजे वेळार हर्स व्हॅन शुक्रारच्यान पालिकेचे वतीन लोकां खातीर उपलब्ध आसतली अशें मडगांवचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकारान सांगले। बुधवारा मडगांवा नगरपालिकेच्या गॅरेजीची पळोवणी केल्या उपरांत उलयतालो। आज सगळ्या कमिटी मेंबरांनी हांगा येवन सगळें इन्स्पेक्शन केलें का 2 रिक्षा एक ट्रक हो रिपेर जातलो आनी खास करून जी हॉर्स व्हॅन म्युनिसिपालिटीची आसा बऱ्यांतले बरें कंडिशन आतां आमी डायरेक्शन दिले कडेन आज सांजचे बरें गाडी धूय आनी बाय फ्रायडे बाय मंडे म्हणल्यार गाडी हाडून म्युनिसिपालिटी दारान दवर हॉर्स व्हॅन ही म्युनिसिपालिटी अवेलेबल केल्ली वतली एक 2-4 दिसां भितर ही हॉर्स व्हॅनची सेवा म्युनिसिपालिटी सगळ्या मडगांवच्या फातोरच्या लोकांक दितली। हॉर्स व्हॅन सामकी रेडी कंडिशन आसा फक्त दिवपाची उरल्या ती दवरले कडेन आसा ती सगळी रेडी करतली आनी सगळ्यांनी युनिमस डिसिजन घेतले कडेन आसा ही कमिटी आसा कमिटीन सगळें इन्स्पेक्शन केले कडेन आसा एक 8-10 दिसां भितर हो सगळो वाठार सगळो निवळ केलो वतलो कंप्लीट सामके अशें डिसिजन जाले कडेन आसा की आमी कमिटी फॉर्म करून हांव म्हज्यान
एज अ चेअरपर्सन डायरेक्ट येऊन काय डिसिजन घेवंक शकनाशिल्लो म्हणजे म्हज्या डायरेक्शन पयलीं दिल्लें तांकां कशें आसा जोपर्यंत कमिटी आसा सगळ्याक आमी सगळ्या काही कडेन लायब्ररी म्हण एक गॅरेज म्हण सनसेटा वयली म्हण सगळ्या वेगवेगळ्या कमिटी कॉन्स्टिट्यूट केल्ले आसा सगळ्यांक एकल्याक आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आसा हें सगळ्याक बाबा कामिलान इनिशिएटीव घेवन सदानंद सगळें इनिशिएटीव ताणें सगळें पळयले कडेन आसा आनी 8 ते 10 दिसां भितर सगळ्या रिजल्ट मेळटलो. जोगेवाडो दिवचलच्या श्री राष्ट्रोळी देवाचो वर्सुकी दीस मंगळारा व्हडा उमेदीन मनयलो. त्या निमतान 125 बायलांनी उमेदीन जोडवी पेटयली. ताचे पयलीं श्री सत्यनारायण पुजा आनी हेर कार्यावळी जाल्यो. राष्ट्रोळी देवाचो आशिर्वाद घेवपाक पयस पयशिल्ल्यान देवाच्या भक्तांनी गर्दी केल्ली. सारखी घ्या आम्ही तोंड टाकून करते. सांत आंद्रे मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात दोंगर कातरपाचें काम चल्लां. ताका लागून रानवटी जनावरां लोकवस्तेत येवपाक लागल्यात. रान खात्यान हे गजाली कडेन लक्ष दिवचें अशें पत्र आपणे रान खात्याक बरयल्ल्याचें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. जानवर आमच्या दोंगरांचेर जानवर आयज सकयल येता सो तेजेच मेन्शन केलें. डिफॉरेस्टेशन खूब जाल्ली आसा व्हडले व्हडले प्रोजेक्टांक अप्रुवल दिता सो जानवरां रावतली खंय जानवरांक सकयल देवचें पडटा. आमी म्हाज्या सायडीच्यान लेटर केल्लें आसा म्हणटा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लेटर केल्लें जानवरां गांवांत येवपाक लागल्या उदक पिवपाक. सो डिफॉरेस्टेशन तुमी खबर आसा आयज सगळे कडेन व्हडली व्हडली कन्स्ट्रक्शन जाता सो हे फॉरेस्ट रिजर्व करपाक जाय. त्यावेळी आमचो डिमांड आसता की खंय खंय फॉरेस्ट डेन्स फॉरेस्ट आसा पयलींच्यान हे फॉरेस्टूच फरें उरल्या सो तेंची कॅनिपी खंय ना खंय झाडां कातरून कॅनिपी कमी करून उडयता सो ते रिजर्व करपाक जाय. सो ताका लागून आमचोय डिमांड आसतलो. तसो ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आमच्यान बरयल्लें आसा की अशीं जानवरां आसा तेंची देखरेख करपाक जाय तांकां सेफगार्ड करपाक जाय. सरकारी खात्यांतल्या कोंकणीच्या वापरावयल्यान विधानसभा बरीच गाजली. जायत्या सरकारी खात्यांचो वेबसायटी आसात पूण तांचेर कोंकणीचो पर्यायूच नाशिल्ल्याचें केपेंचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान विधानसभेत सांगलें. दुसरे वटेन कोंकणीच्या विशया वयल्यान विजय सरदेसायन सरकाराचेर फोग काडलो. 113 मदल्या 12 सरकारी खात्यांच्या वेबसायटीचेर कोंकणीचो पर्याय आसा. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार ऑफिशियल लँग्वेज खात्याची वेबसायटूच मायभाशेन नाशिल्ल्याचें विजयान ह्या वेळार दाखोवन दिलें. My question is, by what timeline that the government department and the offices will have a website with the option of Konkani? Unless we fix a timeline and it is monitored, nothing will happen. So I want an answer from the Honorable Minister. हाज्या फुडें म्हणजे येता त्या 4 फेब्रुवारी ऑफिशियल लँग्वेज डे आसा आनी तो पर्यंत आमी बऱ्योचश्यो वेबसायटी ज्यो आसा ह्यो बायलिंग्युअल लँग्वेजीन करपा खातीर तेजें कामूय सुरवात केल्लें आसा. ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट जी आहा म्हळ्यार डिपार्टमेंटाची कोंकणी घालपाचो डिपार्टमेंट ती वेबसायट कोंकणी वर्जन ना. चॅक करून सांग म्हाका फट जालें रे भाशण म्हणटा न्ही चॅक करा म्हळ्यार तुमी भाशण म्हणटा म्हणून हे पळय हांगा दाखयता तुमकां हे नाल्यार प्लेस करता तुमकां. ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायटीचे कोंकणीन ना. स्पिकर सर सरकारान एक एडवायझरी बोर्ड केल्लो. केन्ना केल्लो 2012. हो एडवायझरी बोर्ड ताणी कमिटी फॉर्म केल्ली कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट डिजिटल वर्जन म्हळ्यार इंग्लीश टू कोंकणी करपाक. 2012च्यान हो बोर्ड डिफंक्ट आहा. So this was an advisory board for effective implementation. प्रश्न विचारा न्ही प्रश्न. माझा प्रश्न एक हा फर्स्ट सप्लिमेंटरी 3 असतात. केन्ना हो बोर्ड रिवाइव करतलो ना जॉइंट क्वेश्चनाक 3 असता. चेक करा तुम्ही क्लब्ड क्वेश्चन तो विल इट बी रिवाइव्ड लास्ट तुवें केल्लो 2012. विचारा प्रश्न विचारा मुख्यमंत्री. स्पीकर सर
तांणी जें सांगलें पळय न्ही बोर्ड 2012 केल्लो ताज्या उपरांत तो बोर्ड रिवायज करूंक ना स्पिकर सर. तो बोर्ड आमी जाता तितके बेगीन रिवायज करता. ओके दॅट इज देर. आनी इन्क्लुडींग ऑफिशियल लँग्वेजीन बाकीची सगळीं कामां सुरवात केल्ली आसा. हांवें सांगलां तशें इन्स्ट्रक्शनूय ऑलरेडी सगळ्या डिपार्टमेंटाक इन रायटिंगान इन्स्ट्रक्शन धाडलां. आमच्याय डिपार्टमेंटाचें आमी काम सुरवात केलां. Draft policy for making multilingual websites of all government offices, undertakings and prepared Devanagari software fonts for government computers. ही तुवें ड्राफ्ट पॉलिसी जेन्ना केल्या ही केन्ना केल्ली तेन्नाची ही तूं अपडेट करतलो काय म्हणटा हांव. येस म्हूण सांग मागीर तुजें वर्बेटीम घेता आनी फुडल्या असेंब्ली सेशनान परते घालता. तुवें फेब्रुवारी डेट दिल्या. आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.